17 जुलयाक कला अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो आनी कला अकादमी परतून गाजपाक लागली। 2 वर्सां कला अकादमी रिपेराच्या नावान बंद दवरिल्ल्यान कला मोग्या सयत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी लेगीत कला अकादमीच्या बांदकामाविशीं प्रश्न केले। ह्या कामात मोठी गुड्डलसांवां आसात असो आरोप करीत विरोधकांनी सरकाराचेर आनी मंत्री गोविंद गावडेचेर खर टिका केल्ली। आयज फाल्यां करीत कला अकादमी अजून उक्ती जाल्ली नासतना 17 जुलयाक ओपन एअर ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो। जो स्लॅब कोसळ्ळो तो जुनो, ताका हात लावंक नाशिल्ल्याचो दावो मंत्री गोविंद गावडेन केल्लो। ते 43 वर्सां पयलींचे बांदकाम अशें गावडेन सांगिल्लें। जो ओपन एअर ऑडिटोरियम जो स्लॅब कोसळलेलो आसा तो नवो स्लॅब न्ही, हो एक जुनो जवळ जवळ 40 ते 43 वर्सांचो ओल्ड हो एक स्लॅब जावन आसा। आता गोविंदाचो हो दावो विजयान एक्सपोज केला। कोसळिल्ल्या स्लॅबाचें बांदकाम नव्यान जाला। थंय प्रत्यक्ष मंत्री गोविंद गावडेन 22 नोव्हेंबराक वचून पळोवणी केल्ली। मंत्री फट मारता कला अकादमीच्या बांदकामात भ्रष्टाचार जाला हें आतां स्पश्ट जालां अशें म्हणत गावडेचें मंत्रीपद काडून उडयात अशी मागणी परतून विजय सरदेसायन विधानसभेत केली। ह्या सगळ्याचो व्हिडिओय ताणें विधानसभेत सादर केलो। Because sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa regarding dilapidated government buildings which are leaking due to the monsoons. I urge the government to repair such buildings on priority so that government files are safe. Such buildings do not cause any harm to government staff and the general public. Speaker sir, 17 तारखेक कला अकादमी कोसळ्ळी। 17 तारखेक जेन्ना कोसळ्ळी तेन्ना मंत्र्यान एक मिनिट स्पीकर मंत्र्यान स्टेटमेंट केलो स्पीकर सर की हो पोर्शन आमी काम करूंकूच नाशिल्लें म्हणून। म्हजे कडेन आतां व्हिडिओ एविडन्स आहा। मंत्री थंय इन्स्पेक्शन करता 8 नोव्हेंबर 2022 आय विल कीप दिस ऑन द टेबल। मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान म्हाका सांगचे स्पीकर सर, दिस इज करप्शन विच हॅज लेड टू कोलॅप्स ऑफ कला अकादमी। इट वॉज पोर्शन वेर वर्क वॉज डन। हे ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस हांव दवरता विथ प्रूफ। लेट द मिनिस्टर टेल मी दिस वर्क वॉज टेकन। There has to be a free and fair probe and the minister should resign. विजयान पब्लिक केल्ले ह्या व्हिडिओन आता एक कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात नवो ट्विस्ट आयला। इतले दीस मंत्री गोविंद गावडे जे सांगतालो की कोसळिल्ल्या स्लॅबाक आमी हातूच लावंक ना ही गजाल फट म्हणपाचें विजयान एक्सपोज केलें। आता गोविंद गावडे हाचेर कितें नवो प्रतिवाद करता तें पळोवचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।